दीस मंगळार एप्रिलाची 1 तारीख 2025. पयलें वचप एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. अध्याय 47 वळ 1 तावन 9 आनी 12. उपरांत देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दारासरशीं परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या हुमरा पोंदातावन उदक भायर सरतालें आनी उदेंती वाटेन वळतालें, कित्याक मंदीर उदेंतीक फूट करून आसलें. हें उदक मंदिराचे उजवे कुशे पोंदल्यान वेदीचे दक्षिणेचे वाटेन वळतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तराच्या दारवाटांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच भोंवडो काडून उदेंतीक फूट करून आसा त्या भायल्या दारवाट्याशी हाडलो. थंय दक्षिणेचे कुशीतावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें. तो मनीस आपल्या हातांत एक मापा सूत घेवन उदेंती वाटेन गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी उपरांत ताणें म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पांयांच्या खुब्यांक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या दोंपरांक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पेंगटाक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले. पूण आतां थंय म्हज्यान उतरूंक जायना तसली एक न्हंय जाल्ली, कित्याक उदक चडलें. तें गुंड आसून तांतल्यान उपेवन वचचें पडटालें. उतरून वचूंक जायना तसली न्हंय तें जाल्लें. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशा पुता, हें तुवें देखलें मूं? उपरांत ताणें म्हाका न्हंयचे देगेर परतून हाडलो. हांव परतून पावलों तेन्ना न्हंयचे देगेर दोनीय वाटांनी हांवें जायते रूख पळयले. ताणें म्हाका म्हणलें, हें उदक उदेंती प्रदेशाच्या वाटेन वळून आराबाक देंवता आनी तें दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावतस मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय वळटा थंय सगळे प्राणी, तांतू भोंवतात तें सगळें जियोंक शकतले आनी जायती मासली आसतली, कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा. जंय तें वळटा थंय सगळें जियोंक शकता. न्हंयच्या दोनी कुशीच्या देगेचेर सगळ्या जिनसाचे फळ दिवपी रूख वाडटले. तांचीं पानां बावचीं नात आनी ते केदींच फळाविणे जावचे नात. हर एक म्हयन्यांत ते नवीं फळां दितले, कित्याक तांचे पासत उदक मंदिरांतावन येता. ताचीं फळां खाणाक आनी ताचीं पानां वखदाक वापरतलीं. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 44 2 तावन 3, 5 तावन 6 आनी 8 तावन 9 पर्यंत. श्लोक. दळबारांचो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. देवच आमचो आसरो आनी आमचें बोळ. कश्टा आकांताच्या वेळार तोच आमचो खरो आदार. भुमी जाल्यार हालोवन पडूं, पर्वत दोंगर दर्यान कोसळून पडूं, पूण आमी भियोंचे ना. श्लोक. दळबारांचो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. एक न्हंय आसा, तिचें व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडटा. तेंच तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. देवान जर त्या शहरांत बिडार केला तर तें हालत कशें? दीस उदेतानच देव येता ताचे कुमकेक. श्लोक. दळबारांचो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा.
दळभरांचो सर्वेस्पर आमचे सोवे आसा, जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. येया पळया सर्वेस्पराचीं कामां, प्रितुमेर ताणें केल्लीं अजापां देखा. श्लोक दळभरांचो सर्वेस्पर आमचे मदें आसा, जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, तुजे सडवणेचो संतोष परत्यान हांवें बगीचो कर. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 5 वळ 1 तावन 16 पर्यंत. तवळ जुदेवांची एक परब आशिल्ली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बोकऱ्यांच्या दरवाट्या लागीं एक तळें आसा. ताका हेब्रेव भाशेंत बेतसादा म्हणटात. ताका 5 मंटप आसात. कुर्डे, थोंटे, आरिगार अशें म्हणून जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडून आशिल्ले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आशिल्लो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ आशिल्ले गतीर आसलो म्हणून जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्या की पयलें देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतुळण आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतुळण घेवन चलतच रावलो. तो दीस सब्बाताचो देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगी लागले, आज सब्बात, तुजें हांतुळण वावोवन व्हरूंक तुका आड व्हरला. ताणें जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केलो ताणें तुजें हांतुळण घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें. जुदेवांनी ताचे लागीं विचारलें, कोण तो मनीस तुजें हांतुळण घे आनी चल म्हणून तुका सांगल्लो? पूण तो कोण म्हणून गूण जाल्ल्या मनशाक कळीत नासलें, कारण ते सुवातेर लोकांची व्हड खेट जाल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर जाल्लो. उपरांत तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो. जेजून ताका म्हळें, आळे, आतां तूं बरो जालाय, आनीक पाताक करिनाका, नांतर पयल्याचे प्रास चड वायट तुका घडात. तो मनीस जुदेवा सरशीं वचून आपणाक बरो केल्लो जेजून म्हूण तांकां सांगा लागलो. जेजू असले सर्व सब्बता दिसा करतलो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आयचे सुवार्तेंत जेजू 38 वर्सां पिडेन वळवळतल्या मनशाक बरो करचे विशीं आयकता. जेजू गूण करचे फुडें सवाल करता, तुका बरो जावंक खुशी आसा? गूण केल्ले उपरांत देवळांत तो परत मेळिल्ल्या वेळार ताकीद दिवन म्हणटा, आतां तूं बरो जालाय आनी पाताक करिनाका. जेजूचे सवाल आनी दिल्ली ताकीद 38 वर्सां पिडेन वळवळतल्या त्या मनशाक एक पंथावानच म्हणयत. पिडे वरवीं कितेंच वावर करूंक जाय नासतना देवळाच्या दरवाट्या कडेन बसून भीक मागून जिविसाची साल ताणें आपणायिल्ली. पोटाच्या ग्रासा खातीर जायत्यो फटकिऱ्यो काणयो घडोवन पातकी जिणेक वेंग मारलेली जावयेत. बरो जावच्याक आपूण 38 वर्सां समकल्ले सालीक आदेवंस मागचे आनी नव्या जिविताक वेंग मारचे तितले सुलभायेचे न्ही आसलें. जें कितें येदोळपर्यंत सुलभायेचें जावन आसलें ताका तो पाड करता आनी नवें जिवीत जियोवचो निश्चय घेता. पातकी जिणी सांडा नवो जिवीत सोडूंक धैर्य घेता. प्राचीन काळार बरो जावंक येदोळ हांवें मोन केलां.
पातळ करिनासता ह्या करिश्मांत नवो मनीस जावंक धैर्य घेतला.